काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. लोकसभा वेंचणुकेचे वारें गोंयभर घोळटा आनी भाजपान गांव चलो अभियानाक सुरवात केल्या. गांव चलो अभियानाची सध्या फॅग एंड पावला आनी दक्षिणेक सुद्दां हे गांव चलो अभियान चलता, धरून सालसेतीन. आमच्या वांगडा आसा दक्षिणेचे भारतीय जनता पक्षाचे एक मुख्य नेते दामोदर नायक, जेका दामू नायक म्हणून वळखता. ते फातोड्डेचे पयलींचे आमदार आनी सध्या पक्षाचे ते स्पोक्समन म्हणून जावन आसा. आमी फेसबुकार एक पेज वाचली की दामू नायक फॉर साऊथ गोवा म्हणून. वॉट एक्झॅक्टली इज दीस? हांवें बी वाचली ती. म्हणटकीर हांव जेन्ना फेसबूक चालतालो जर पळयलें जाल्यार म्हज्याय FB कोणें ती लिंक करून दिल्ली आसा, म्हणजे ती येता. हो खरें म्हटल्यार गोंयकारांचो, दक्षिणेंतल्या म्हज्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसूं जांचो भारतीय जनता पार्टीचेर विस्वास आसा आनी मोग आसा, तांच्या आमचे बद्दलचे एक पण ते आसचेले अशें आशिल्लें की BJP फॉर साऊथ गोवा, दामू नायक फॉर साऊथ गोवा कित्याक? एक आसा की खुबशे जाणांक अशेंय बी दिसलं जायत की दामू नायक लोकसभेन वचचो, किंवा ताणें जशे काँग्रेसीची जी सगळी कर्तुत्वां आनी स्कॅम्स आनी सगळी विधानसभेन काडिल्ली आसा ते कदाचित घडये. तशेंच बरयल्लें आसा. हांव कोणाचे कमेंट वाचतालो जी कोणें ताणें केल्या. खरें म्हटल्यार ती ताजी व्यक्तिगत तांची हें, पण ताका आतां सगळ्या लोकांची जोड मेळपाक लागल्या. दॅट्स ऑल. तुजें मत कितें? तूं लोकसभा तिकेटीक ट्राय करता काय करिना? एक शब्द सांगपाचो म्हटल्यार कितें की ताका घेवन गाडगो लिपोवपी हातूंतलो हांव न्ही. हांव पक्षाचो एक प्रामाणीक कार्यकर्तो, भारतीय जनता पार्टीचो आमी शिस्तबद्ध सैनीक. पक्ष हो फुलचो फळचो, आमची सत्ता केंद्रान येवची हाजो आवेश धरपी हांवूय बीन एक आसा. अशा वेळाचेर जर पक्षाक जर खरोखरच आनी लोकांक जर लोकांचे मागणे मान्य करून पक्ष जर फुडें वता, ताका सॅल्यूट करपाचें काम म्हजें आसा. म्हणजे थंय तुमी कितें सांगतात अशें कांय म्हणपाचें ना, कारण शेवटी आमी कोणाक लागून करता तें लोकांक लागूनच करता. प्रश्न आशिल्लो की आज पर्यंत जितली जबाबदारी पक्षान दिल्ली आसा तितली पक्षाची जबाबदारी पूर्ण केल्ली आसा. पक्षान दिवप वेगळी जबाबदारी, लोकांचे इच्छेक आमी मान दिल्लो आसा. तूं मागतलो काय ना टिकेट? परत एकदां सांगलें हांवें, लोकांची जी इच्छा आसा ती इच्छा पक्षाक कळटा. लोकांची इच्छेकच मान दिवन हांव काम करतां. हांव त्या खुर्चेर बसून फाटल्या 10 वर्सां जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना लोकांची इच्छा आशिल्ली त्या इच्छेनुसारच काम करतालो. कोण तरी ट्रान्सफर घेवन येता ती कितें इच्छा, कोण तरी शिरविशेक लागून येता ताची इच्छा, कोण तरी म्हणटा आपूण ग्रह आदार करून दी ताची इच्छा. लोकांचीच इच्छा न्ही, लोक सगळे आपली इच्छेनूच येता. तूं टिकेट स्वता जावन मागचो ना? हांवूय MBA पॉलिटिशियन, हांव कितें ना अशें म्हणना, पण त्या खातीर पक्षाक आनी त्याच बरोबर विनेबिलिटी आनी बाकीचे सगळे जर एक्सपेक्ट आसा ते कावंट करून जर गरज आसा, आनी इफ आय फील ऑर म्हाकाय जर दिसता की हांव त्या हातूंत पॅरामिटरान योग्य बसता जाल्यार वाय नॉट. या डेफिनेटली. पण टिकेट मेळना जाल्यार शेवटी पक्षाकच काम करतलो न्ही हांव. मेळना मेळटा हे सगळे विशय आतां सद्या कांयच उलोवपाचें ना, कारण आमी पक्षा खातीर काम करीत आयिल्ले आसा, पक्षा खातीर काम करता. साधन हें कदाचित आसूं येता कितें तरी. आयज कितें जर आसा आमचे कडेन 2004 आमी इलेक्शन लॉस जालें, 2009 आमी इलेक्शन लॉस जालें. आयज अशा वेळाचेर केंद्रान भितर मजबूत अशें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येवपा आसा. UPA सरकारान कितें केलें हें सगळें लोकांक खबर आसा. वारें आसा हे सगळ्योच गोश्टी मान्य आसा, पण वारें आसा म्हणून वाऱ्याचेर बसत आनी उडत वचपाक इतले आमीय मूर्ख ना, पक्षीय इतलो मूर्ख ना. वेवस्थीतपणे सगळे गोश्टी पडताळून पळयतले कितें योग्य कितें अयोग्य आसा लोक ठरयतले. दक्षिण गोंयचो सीट सध्या तुमचे कडेन ना. कसो आसचो उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचो दक्षिण गोंया खातीर तरी? भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो लोकां मदलो आसचो, लोकांक मदीं मिसळपी आसचो, लोकांची गाराणी आयकपी आसचो, लोकांची गाराणी सॉल्व करपी आसचो, आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हटल्यार व्हडली गजाल जाय म्हणटा ती तो लोकांचो आसचो. हीच अपेक्षा आसा न्ही. लोकांनी ताका वळखुचें केलें. लोकांनी ताका वळखुचें. लोकांक ताजे बद्दलचे काही
थिंग्स आसपा जाय कितें म्हटल्यार की ताजी कॅरेक्टर कॉम्पिटन्सी किंवा ताजी एक्सेप्टन्सी त्याच बरोबर तो लोकांक कसो मेळटा ताज्या लोकां कडेन वागता कसो लोकां मदीं गळटा कसो लो लेवल आसा काय ना ग्रास रूट आसा काय ना सत्ता तकलेक भिल्ल्या किंवा अशे अनेक गोश्टी असतात लोक पळयतात लोक पारखितात प्रत्येक गोश्ट राजकारणान 2-3 गजाली एक इम्पॉर्टंट आसता एक म्हणजे धर्म दुसरो म्हणजे जात तूं भंडारी समाजाचो लिडर ताका लागून तुका टिकेट मेळची अशें दिसता अजिबात ना कोण खंयच्या धर्मान जन्मान येवपाचो खंयच्या जातीन जन्मान येवपाचें तें आमी ठरयनात जात धर्म हें तुज्या कर्माचेर आदारीत आसता आज सगळे म्हजे मित्र मंडळी पळयात कोण आसात आनी कितें आसात ते ताजेर कळटा लोकांनी जर आयज जर ठरयलें की हो आमचो लिडर म्हणून ताजो अर्थ तांणी जातीच्या आदाराचेर किंवा धर्माच्या आदाराचेर ठरोवना ताणें कित्याच्या आदाराचेर ठरयल्लें आसा ताणें ताजे पक्षी हें पळयल्लें आसा त्याच बरोबर ताजें कर्तृत्व पळयल्लें आसतलें त्याच बरोबर तो लोकां मदीं कसो वागता मिसळटा तेंय पळयलें आसतलें भंडारी हे कार्ड तूं यूज करचो डेफिनेटली ना आतां दक्षिणेन कितलो भंडारी आसा की कितें ना हाजी कितें म्हणटा तें कॅल्क्युलेशन करपाक बसपाक इतलो हांवूय बीन तसो मूर्ख ना कारण म्हाका सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय सगळ्यांचो लोक आसपाक जाय एक विशिश्ट जातीचो आनी विशिश्ट धर्माचो जर मनीस जर आसलो जाल्यार फाल्यां लोकांक कितें न्याय दितलो म्हणून आज म्हणून परत एकदां प्रश्न करता म्हजी कारकिर्द फाटली पळयात आतां सुद्दां म्हजे बरोबरचे लोकांचे मित्र परिवार पळयात ते खंय विशिश्ट खंय आसा इनफॅक्ट म्हज्या समाजाचे म्हणजे म्हणपा सारके कितले लोक आसात म्हजे बरोबर म्हणजे भोंवतात वावुरतात हांव सगळ्यां खातीर आसा आनी मेरीट ग्रावंडाचेर जर वचपाक जाय जाल्यार मेरीट ग्रावंडाचेर वचचें ही तुवें गजाल आतां कॅमेरा मुखार प्रुडंटाक सांगली कांय इंटरव्यूनी वाचली आमी ती तुवें ही पक्षाक गजाल वचून सांगल्या की बाबा आपल्याक तिकेट दिल्या आपूण इच्छूक आसा कॉन्टेस्ट करपाक शेवटी पक्ष म्हणून कोणाचो पक्ष एक 4 मनीस एकठांय जावन बसतात तांचोच पक्ष न्ही ते सर्वसमवेक कांय निर्णय घेवपाक तेय हें आसात गट आसात तांकांय कळटा लोकांची कितें मागणी आसती तांकांय कळटा कितें भायर वातावरण आसतें तांकांय कळटा काही गोश्टी कितें कश्यो एनालायज करपाच्यो कश्यो कॅल्क्युलेशन करपाच्यो ओगीच कोण तरी वयर पक्षाचे कोण तरी बसल्यात ते काडटले आनी काही गोश्टी करतले अशें ना प्रत्येक वेळावयली परिस्थिती वेगळी आसता 2004 परिस्थिती वेगळी आशिल्ली 2009 परिस्थिती वेगळी आशिल्ली 2014 परिस्थिती वेगळी आसूं येता आतां परिस्थिती वेगळी आसा तुजे पक्षांतली जी स्टेटस आसा पळय न्ही तो इट्स नॉट टू गूड तुका सुडा घातलो सुडांतल्यान काडलो आतां तुका रवींद्र भवन दिला सद्या अशी रुमर्स आसा की हे लोकसभाची तिकेट मागून तूं यू आर ट्रायंग टू प्रेशरायज दी पार्टी अजिबात ना म्हाका जेन्ना एडिशनल पक्षाची जबाबदारी मेळ्ळी स्पोक्सपर्सन म्हणून ती हांवें मान्य केली म्हणजे ते सुडाचो आनी हाजो कांय तातूंत भितर संबंद ना तूं जनरल सेक्रेटरी ना पक्षाचो आनी अजिबात गरज ना बाकीचे आसात न्ही जनरल सेक्रेटरी ते काम करतात पक्षाचे न्ही हांव तुज्या बद्दल उलयता की भारतीय जनता पक्षान तुजें पोजिशन देंवयत रावलां म्हाका तर अजिबात दिसना आनी अशें जर तुमकां जर कोणाक दिसता पत्रकारांक किंवा बाकीच्या भायर जर दिसता जाल्यार इतलें सांगूंक इच्छिता की म्हज्या लोकां मदीं स्नान वयर 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 चडत आसा सुडाचो कित्याक काडलो तुका सुडाचेर जेन्ना देंवपाची जेन्ना म्हजे पाळी आयली ती हांवें रेजिग्नेशन दिलें तें बाकीची जबाबदारी घेवपाक ज्या काही कामा खातीर तूं जर अपॉयंट केल्लो आसा थंय न्याय दिवपाक जाय न्ही सो डेफिनेटली पार्टीचो स्पोक्सपर्सन म्हणून म्हणात किंवा आनी कसली एडिशनल जबाबदारी म्हणात फूल टायम आतां रवींद्र भवन तुमी 1 वर्स पळयता ताका न्याय दिल्लो आसा आनी फाटलो इतिहासय काडून पळया हँडीक्राफ्टाची जेन्ना म्हजी जबाबदारी दिली मनोहर पर्रीकर सरकारान तेन्ना त्या वेळाचेर ते 2 वर्सांनी हँडीक्राफ्ट खंय पावयलें तें तुमी पळयलां सो प्लस पॉयंट युवा मोर्चाची जबाबदारी आशिल्ली युवा मोर्चाचे योग्य न्याय दिलो एज अ पार्लिमेंटरीयन म्हणून लोकांनी निवडून दिलो पार्लिमेंटरीयन म्हणून म्हणजे विधानसभेन वचून उलोवपाक जाय थंय हांव कितें हातार हात घालून बसूं ना म्हजी थंय शाप दिली एज अ लेजिस्लेचर विंगाचो स्पोक्सपर्सन म्हणून म्हाका हें केलो तेन्नाय हांव पत्रकारां समोर प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक फुडें आशिल्लो स्कॅमां हें तें सगळीं लोकां मुखार हाडलीं आनी ज्या ज्या संस्थेची आनी संघटीत आसा तितले कडेन म्हजी अजुनूय जबाबदारी जर खंय न्यूट्रल म्हणजे कमी आसा मायनस आसा म्हणून कोणेंय सांगची हांव त्या जाग्या वयल्यान देंवपाक तयार आसा 2012 इलेक्शनान सालसेतींतल्यान काँग्रेस भायर काडली तशी BJP गेली कारण यू आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट BJP लिडर इन सालसेत वॉट इज युअर रिएक्शन काही गोश्टी केन्ना केन्नाय चुकतात आनी ताका लागून लोक मागीर रिपेंट जातात ह्यो सगळ्यो गोश्टी मान्य आसा हांव त्या खातीर कांय तातूंत चड कांय उलोवपाचो हें करना पण
जय पराजय हो एकच निकश सगळे कडेन लागता जाल्यार सगळ्यांकच तसोच लावचो हें वाक्य तातून आसा. जय पराजय जर म्हजेच हातून बी लागतलो तसो नासता तें. केन्ना केन्ना काही गोश्टी अपयश ही यशाची पायरी आसूंक शकता. कदाचित फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट कदाचित विधिलिखीत काही ह्यो गोश्टी आसूंक शकता. यू टूक सो मेनी डेज टू रिकन्साइल टू सिच्युएशन की आय लॉस्ट. तुका बिलीव जायनाशिल्लें की आय कॅन पीपल फ्रॉम फातोर्डा वील डिफीट मी. एक आसता एक एफेक्शन एक मोग एक बॉन्डिंग आसता आपल्या लोकां मदीं फातोर्डेकारां मदीं सगळ्यां मदीं आनी बिलीव करपाक खूब कठीण वता. हो जो मनीस पळय खरोखरच त्या खुर्चेर बसून काम करता ताका कळटलें. आनी सत्ता हें साधन किंवा साध्य म्हणूनय पळय जो कोण पळय तें करता पळय न्ही ताका तें पसनाक वचना. म्हाका टायम लागलो कारण कित्याक द डे आय लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम दॅट डे टील टुडे ऑल्सो दिसाक 300 ते 400 लोक म्हज्या घरा कडेन आसताच आसता. कदाचित हो परिणाम सरकाराचो आसत. कदाचित म्हाका काम करपाची क्षमता त्याही पेक्षा पयलीं पेक्षाय मायज आयले आसत. प्रत्येक लोकांची वेगवेगळी गाराणी आसतात. आमकां मायनर म्हणटात ते आमी सोडटात पण प्रत्येक मनीस थंयच्यान हांसो घेवन वता. दॅट्स ऑल. तूं एक वर्ड यूज केलो की लोक मागीर कांय दिसांनी रिपेंट करपाक शकता. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुज्या म्हणण्या प्रमाणे लोक रिपेंट करता की बीजेपीक डिफीट केलें. हांव आयज ताजेर कांयच उलोवपाक शकचो ना. ज्या वेळाचेर त्या जी तशी वेळ येतली त्या वेळाचेर ताजी सगळी उत्तरां मेळटलीं. तुका जे लोक येवन मेळटा ते सांगता की बाबा आमी बेजासाव जाल्यार तुका डिफीट केलो आमी करूं जायना. खूब जाण म्हणटात पण काही गोश्टी विचार करपाक सारक्यो असतात त्यो विचार करचे पडटा की बाबा म्हजें कितें चुकिल्लें म्हजें कांयच चुकून नाशिल्लें पण तरी आसतना लोकांक कितें दिसलें हांव इनकम्पिटंट म्हणून. हांव केन्ना कोणाकी प्रश्न विचारता हो अरे म्हणटा हांव आमदार आसतालो जे लोक पयलीं येताले आनी नेगेटीव उलयताले ते आतां येवन म्हजे कडेन काम करता ते पॉजिटीव उलयतात. हांव तांकां केन्ना अशें आसत विचारता की रे पयलीं आमदार आसतना दामू इनकम्पिटंट आतां हांव आमदारी ना मिनिस्टरी ना हांव बेश्टो सादा आम आदमी तुमचे भशेन कसल्याच कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टाचेरय ना. आतां कितें म्हाका 4 हात आयल्या आतां कितें म्हाका कितें 100 हत्तीचें बळगें आयलां आतां कित्याक हांव कम्पिटंट आतां कित्याक 500-600 लोकांची गर्दी आतां कित्याक लोक अशें उलयता की दामू काम करता म्हणून. कारण कितें तर मागीर ओगी रावतात. तांचें उत्तर दिता तें आतां सरकार आसा म्हणून. पण त्या वेळाचेर केन्ना कोणें म्हटलें ना अरे ताजें नाइलाज आशिल्लो सरकार नाशिल्लें. आनी इतलें आसून अदर सायड चड हेवी जाली म्हणजे जितलीं कामां हांवें केल्यां तितल्या कामाचे नाल फोडपी मनीस तयार जाले. आयज लोकांक कळटा कोण नाल फोडटा आनी कितें तें. आयज दूरदर्शा आसा ती कळटा. जे कोण कितेंय करूं शकताले अरे अमूक आपूण हें करता आपूण तें करता आपूण 5 दिसान करता 8 दिसान करता 3 म्हयन्यान उडयता. खंय रे खंय कोण आसात. प्रत्येक मनशाक ताजी जागा दाखोवपाक एक वेळ आयिल्लो आसता ती वेळ येता. ताजें उलटेंय घेयात कदाचित म्हाका म्हजी जागा दाखयली आसतली हांव वाक्य तें खंयच्याय परिस्थितीन घेवं पण तें 1 वर्सान खूब शिकपा सारकें म्हजे हातून भितर अनुभव आसतलो कदाचित तो म्हज्या हातून भितर. 29-30 वर्साचेर हांव आमदार जालो. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच हांव आयज ह्या जागेचेर पावल्लो आसा. विसरूंक शकना हांव तें. बरें एक तुजेर एलिगेशन जाता की तूं प्रॉक्सी MLAचो वागता. लोकांचे लाडली लक्ष्मी फॉर्म तूं व्हरून तांकां पयशे दिता खंयचे रस्त्याचे नाल्लय तूं फोडटा आनी जो MLA आसा पळय ताका सायडलायन करून दवरला बिकॉज यू आर व्हेरी क्लोज टू पीपल इन पावर. फाटलीं 5 वर्सां याद कर म्हण सांग. जो कोण उलयता तो जाणें जशें बी रयला तशेंच बाद येतलें न्ही. म्हणजे त्या वेळाचेर केल्यो त्यो चुको आशिल्ल्यो आनी आतां हांव तें बरोबर आशिल्लें आनी आतां हांव करता तें चूक. आनी म्हाका कोणें सांगचें म्हजें ओपन चॅलेंज हांवें दुसऱ्याच्या कामाचेर हात मारला म्हणून हांव आज म्हणजे हें टेक इट इन रायटींग ऑल्सो आय क्विट. हांवें म्हज्या ऑपोजीट कोणें जर काम केलां त्या कामाचेर वचून जर हांवें नाल्ल फोडलो म्हणून कोणें सांगचो कोणें. तूं फोडटा ते नाल्ल खंयचे तर आतां खंयचे तूं आतां जे आतां खंय नाल्ल खंय फोडटा हांव. ह्या 1 वर्सान खंय नाल्ल फोडला हांवें तोय दाखोवचो. खंयचो पेपर चाळून पळयात खंयचे ते. हांव खंयच नाल्ल फोडना आतां.